म्हणल्यार फाल्यां सिमिलर प्रोग्राम 8वी 9वी 10वी जातलो. म्हजे बरोबर आतां आमचे डेप्युटी डायरेक्टर श्री मनोज सावयकर सर, जे फाल्यां ज्या प्रोग्रामाक ते स्वता आसतले. 10:30 वेबिनार स्टार्ट जातलो. पयलीं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एड्रेस करतले भुरग्यांक. ताच्या मागीर फोकस वील बी ऑन करियर गायडन्स. जशें की हांवें पयलींच सांगलां की टार्गेट ग्रूप 8वी 9वी 10वीचे भुरगे आसतले फ्रॉम गव्हर्मेंट, एडेड आनी अनएडेड स्कूल. फाटली जी वेबिनार आशिल्ली ती फक्त 11वी 12वी म्हणजे हायर सेकंडरी स्कुलाक आशिल्ली. त्या स्कुलाक रिस्पॉन्स गव्हर्मेंट, एडेड आनी अनएडेड स्कुलांचो रिस्पॉन्स आशिल्लो. आनी फाल्यां आमी अशी अपेक्षा करता की सगळे गव्हर्मेंट एडेड आनी अनएडेड स्कुलांचे 8वी 9वीचे आनी 10वीचे भुरगे हे करियर गायडन्साचे फायदो घेतले. त्या बरोबर तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसा की भुरगे म्हणटकीर हालीं प्रत्येकाच्या हातांत मोबायल आसता. मोबायलाचे जशे फायदे आसा तशेंच खुबशे नुकसाणूय आसा. त्या बद्दल म्हायती दिवपाक IPS ऑफिसर श्री राहुल गुप्ता, SP क्रायम ब्रांच, ते भुरग्यां कडेन संवाद सादतलो. तो असो फाल्यां प्रोग्राम स्वयंपूर्ण गोंयच्या अंतर्गत वेबिनार हाचेर जातलो. त्या भायर YouTube लिंकूय सगळ्यांक अवेलेबल आसतले. वेबिनार म्हणटकीर रिस्ट्रिक्शन येता. मॅक्झिमम 500 लोकांक ते वेबिनाराचे लिंक शेअर करूंक शकता. ताच्या वयर ते कनेक्ट करूंक शकना. त्या खातीर YouTubeचे सगळ्यांक लिंक अवेलेबल आसतले. सो ह्या भुरग्यां बरोबर 8वी 9वी 10वीचे भुरगे, त्या भायर स्वयंपूर्ण मित्र, जनरल पब्लीक कोणूय जॉईन जावन म्हायती मेळोवंक शकता. परत सगळ्याच्या म्हायती खातीर सांगता, मेन फोकस आसतलो करियर गायडन्साचेर. 8वी 9वी 10वीच्या भुरग्यांक आपूण फुडें कितें करतलो हो व्हडलो प्रश्न पडिल्लो आसता. पूण हे टॉक किंवा TCS आयनाचें जें इंटरव्हेन्शन आसा तें सगळ्यां खातीर आसा. ते इंडिव्हिज्युअल, प्रत्येक भुरग्यान आपणें ते लॉगीन करूंक शकता. पण टायमिंग कितें आसा फाल्यां आनी ते लिंक म्हणटा न्ही तुमी शेअर जातले ते कशें लिंक आमकां DPSCच्यान येतकीर आमी शेअर करतले. टायमींग 10:30 स्टार्ट जातले. 10:30 स्टार्ट जातले. अरावंड 12 सव्वा 12 पर्यंत सोंपपाक जाय. कित्याक डिपेंडींग ऑन एकदां उलयता तें कळना न्ही. आमचे एक प्रेस कॉन्फरन्स 5 मिनटाची आसता. मागीर कोणूय विचारता की 15 मिनटां जाता, 20 मिनटां जाता. मेन म्हणल्यार इश्यू सेटल जावपाक जाय. कोणाक कितें डावट आसल्यार ते क्लियर जावपाक जाय.